नमस्कार आणि योग करा. मी कितलेशेच दीस झाले इफी सारख्या महोत्सवान भोंवता. वेगवेगळ्या ॲक्टर म्हणा, कलाकार म्हणा, या सगळ्यांकडे आम्ही भेट घेतात आणि त्यांच्या कडल्यान मातशे संवाद साधता. पण आयज जे कलाकार आमच्या मदीं आसा, आमच्या वांगडा आसा, ते नामनेचे कलाकार आसा. कारण जर तुम्ही गोंय पळयलें आनी गोंयची इतिहासीक देवळां खासा पळयलीं जाल्यार तातूंत कावी आर्ट हें दिश्टी पडटा. आनी हे कावी आर्ट एक व्हड पावंड्यार जाणी नांव कमयलें, कावी आर्टान नांव कमयलें आनी तें नांव कमोवन दिवपी जो मनीस आसा सागर, ताच्या वांगडा आमी मुलाखत घेतली आनी जाणून घेतले कावी आर्ट जे इफी सारकेल्या महोत्सवाचे जे पिकॉक आसा त्याच्या फ्रंट पेजीर ताजे आर्ट आसा ते दिश्टी पडटा आनी ते आर्ट कितले म्हत्वाचे ताच्या खातीर आसा आनी तांणी हाच्या खातीर कितें तयारी केल्ली, कशी ताची तयारी आसली, हे सगळें आमी जाणून घेतलें. फायनली आमच्या बरोबर आसा सागर. सागर, पयलीं म्हटल्यार तुका परबी, कारण इफी सारक्या महोत्सवान तुज्या पिकॉकार जे फ्रंट कावी आर्ट येता म्हटल्यार गोंयकारा खातीर कितली अभिमानाची गजाल. आनी पयलो क्वेश्चन सगळ्यांचे तकलेंत तो येयला आसतलो, म्हाज्या तकलेन खास हांव विचारता. कारण 8 दीस हे जाले इफीचे, 8 दीस वेगळी आमकां पिकॉकार वेगळी कला दिश्टी पडली. तुजी तयारी ताच्या खातीर कशी आशिल्ली? हेजी तयारी हे 8 दिसांक लागून न्ही जाल्यार 8 दिसां पयलीं न्ही जाल्यार खूब वर्सां पयलींची आशिल्ली. जेन्ना द पिकॉक हो मॅगझीन आवट जातालो आनी तो आर्टिस्ट जेन्ना थंय सिलेक्ट जाले पळय न्ही, तेन्ना म्हाका दिसतालें हांवूय 1 वर्स आसतलो, हांवूय 1 वर्साचो पिकॉकाचो आर्टिस्ट आसतलो आनी रावतालो हांव ह्या कॉलाक, ऑफिशियल कॉलाक रावतालो. की म्हाका अशें नाशिल्लें की हांव विवेक भाई बी आसा पळय न्ही तांकां हांव वळखतालो, बरें सगळें कनेक्शन आसा, पूण हांवें तें म्हाका तेंचे कडेन मागपाचें नाशिल्लें. ऑफिशियल जें पोणे आसता पळय न्ही ताका रावतालो आनी हे वर्स देवा कृपेन जालें. सो म्हागे तयारी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली. हे वर्स सक्सेसफुली ती प्रॅक्टिकली कामान रंगपाक लागली. हांवें पळयलें तुजें पिकॉक मॅगझिनान जेन्ना पयलो दीस आशिल्लो तेन्ना वेलकम विथ अ लेडी, गोवन लेडी विथ अ वेलकम आशिल्लें ताचे साडयेर बरयल्लें आनी मोराचो थीम आशिल्लो, तो बेजीक आसा इफीच्या खातीर. आतां शेवट जेन्ना येता इफीचो तेन्ना तुवें थीम हो तुका कोण दिता? तूं चिंत्ता काय फॉर द ऑफिशियल्स येता? ऑफिशियल टॉपीक दिता एक, सद्याक एक टॉपीक आसतालो. सुरवात वेलकमाच्यान जाल्ली, मागीर पणजे, ऑस्ट्रेलिया, खूब अशी आयजची लास्ट दिसाची टॉपीक आसा पळय न्ही तो गूड बाय आसा. पूण म्हाजे खातीर तो गूड बाय न्ही, कारण आमी गोंयकार आसता पळय न्ही, हांव म्हाज्या स्वताच्याच घरांतल्यान तुमच्याय घरांत जाता आसतलें, जेन्ना आमी घरांच्यान भायर सरता पळय न्ही आपल्या आवयक जावं घरकान्नीक येता गे म्हणटा म्हणल्यार आपूण परत येतलो, आमी वयता म्हणना. सो हांवें तेंच ते चित्रांनी म्हळें घालुया. पयलीं दिसाची म्हागेली जे पयलीं चित्रान आसा पळय न्ही ती, कारण आमची अख्ख्या गोंयान सद्याक जात्रेचें वातावरण आसा. तें धार्मीक जाता, कल्चरल हेणें, पूण हेंय म्हाका दिसता ही पिक्चरांची फिल्म बाजारांची जात्रा. सो तितून हांव मागीर आमची गोंयची जात्रा, आमची गोंयची सण कसो दाखयतलो. सो 9 वारी ते कापडान हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो उजवाड. आनी आतांय तीच बायल जी फाट करून आशिल्ली आतां ती फुडें करून आसता बायल लास्ट तेका सेम तसोच हें आसतलो सगळें पिक्चराचें. पूण ती सांगता हांव बरें येता हांव म्हणून, म्हळ्यार तुमी आपल्याक अंदू मोग भरपूर दिलो, असोच फुडल्या वर्सा मोग दियात, आपूण परत येता. हांवें पळयलें तुजें कावी आर्ट म्हटल्यार का गोंयचे माती आसा वा धवो रंग आनी तांबडो रंग खूब वापरला. त्या मातयेचो कनेक्शन तुज्या खातीर कितें? म्हाका दिसता हें जें सगळें कनेक्शन आसा पळय न्ही हें ब्रह्मांडाचें एक म्हाका दिसता तेणें ब्रह्मांडान रचलेलो एक हो खेळ, तितून भितरलो हांव एक भाग. हांव स्वताक एक माती म्हणटा आनी म्हाका दिसता तेच मातयेन म्हाका इतके वर्सां पळय हें कावी आर्ट जें मरतालें खंय तरी जावं लोक विसरलेले, म्हाका दिसता माती रावल्ली म्हाका. हें हांव कित्याक म्हणटा, कारण म्हागेलें हांव ल्हानपणा पासून मातयेक कनेक्टेड आसाच, पूण म्हाका कावी आर्ट जावं कावी आर्टिस्ट वट्टेक हो मेळोनाशिल्लो आनी हो हांवें स्वता दवरूं केन्नाच, हो म्हाका लोकांनी दिला. आयज म्हाका लोक सगळे कावी आर्टिस्ट म्हणून वळखता कारण ते मातयेक लागून, आनी मातयेन म्हाका हो टॅग दिला. आनी म्हाका दिसता हें जें सगळें आसा पळय न्ही कनेक्शन अशें हें दिसता म्हाका की मुद्दम जाणून बुजून केलो म्हणून.
माती हांव रावली म्हणटा माती कित्याक आयज इतको हांव काम करपाक लागलो पळय न्ही माती म्हाजे कडेन उलोवपाक लागली म्हाका हें फील जावपाक लागलें हांव मातये वांगडा खेळपाक लागलो म्हागेलें जे जितके जे चित्रांनी जे म्हागेलें एक्सप्रेस जावपाक लागलें पळय न्ही म्हाका दिसपाक हो खेळ म्हाजो आनी मातयेचो खेळ आनी हें केन्ना जाता जेन्ना तुमी सामके रुट्सांच्यान कनेक्ट जाता पळय न्ही तेन्नाच तो खेळ दिसतलो तुमकां तुमी एन्जॉय करतले सो आतां हांव हे फेजीचेर पावला की म्हाका मातयेन एक म्हाका बरो पयस व्हेलो आनी तें पयस व्हरोन म्हाका ब्रह्मांड दाखयलें तें ब्रह्मांड कळ्ळें म्हाका कितें तें मातयेचें सो आयज म्हाजी जितकीं चित्रां जाता पळय न्ही म्हाका एक दिसता एक कितें तरी जादू आसा तो जादू जावं एक शक्ती आसा ती म्हाजे कडल्यान काम करून घेता आनी ती शक्ती म्हळ्यार मातयेची शक्ती आनी म्हाका दिसता तें सगळें करून घेता आयज हो मातयेचो जय जयकार जाता म्हाजो न्ही आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो जय जयकार जाता तुवें बरें म्हटलें की मातये वांगडा तूं खेळटा आनी माती तुका ती एक अनुभव करून दिता की आपल्या भितरली कला म्हाका विचारपाचें केन्ना खुबशे अशे कलाकार आसता की जेन्ना आपूण कितें रंगयता वा आपलें कितें ड्रॉ करता तेन्ना खुबशी डिफिकल्टी फेस जाता ते चित्रायतना वा ते काडटना ती डिफिकल्टी तूं कितें कसो हँडल करता ती डिफिकल्टी पळय जेन्ना तूं जल्मान येयलो न्ही तुका डिफिकल्टी आसता आनी तुका अशें बरें अशें इजी हें आसता हें आसपाकूच जाय ना जाल्यार लायफ कसली तर म्हाजे हिसपान आनी जेन्ना खंयचोय चित्रकार म्हणटा आपल्याक अशी डिफिकल्टी येयल्यो त्यो एक्सप्रेस करच्यो आसना म्हाजे हिसपान तरी तुमी एन्जॉय करप आनी डिफिकल्टीज केन्ना ओदोळूच एकटें कांय सांगलें कोणी तुका समज जर म्हणटा आनी हेट करता हें करता एन्जॉय कर हेट रेट मजा येतली हेट रेट एन्जॉय कर तुका कोणी तुजें जैत एन्जॉय कर आं कित्याक तूं वायट म्हणून हांवें सदां तुजे वांगडा कित्याक वायट रावपाक जाय वायट मनशा वांगडा बरें रावपाक शिकाक मजा येतली तो मनीस चेंज जातलो सिच्युएशन चेंज जातलें टायम चेंज जातलो हांव तसो करतां आयज पळय मागीर परिस्थिती फाटली हिस्ट्री काडली न्हू खुबश्यो गजाली अश्यो आसा ज्यो टफ टायम आशिल्लो पूण ते टफ टायमांनी म्हाका आयज कितें तरी करून दिला हांवें त्या टफ टायमाक केन्ना गाळी मारूना हांवें टफ टायमाक केन्नाच कांय म्हणोना हांव बरो म्हणटा की त्या टफ टायमा लागून आयज कितें हांवें टफ टायमाक फ्रेंड मारलो आयज हांवें खंयचें सामकें हें आसा पळय न्ही कितें म्हणटा तें टेन्स सिच्युएशन तूं म्हाजो फ्रेंड टेन्स सिच्युएशन यो हांव तुका हांगा घेता तो कितको वेळ रावतलो तो म्हणटलो आरे हेका कांय प्रॉब्लम हेका कांय इफेक्ट जायना हेका आमी कितें तोय म्हाका टेन्स सिच्युएशन कितें तरी दोन बरे आशिर्वाद दिवन वयतलो सो हांव तसो वागतां म्हाजे हिसपान हांव इतकेंच म्हणटा तेन्ना डिफिकल्टीज बी केन्ना येता जेन्ना तुमी 100% तितून इनवॉल्व आसना डिफिकल्टीज आनी तुमी त्यो फील करतले म्हाजी चित्रां सदांच परफेक्ट आसता अशी ना चुकी जाता आसतली म्हाजे कडेन पूण ती चुकी सुद्दां बरी दिसता आनी चुक्यो म्हाका कितें तरी शिकयता आरे तुजे कडेन अशें जावपाक शकता आनी अशें इनकम्प्लीट सुद्दां दवरल्यार अशें बरें सो हांव सदांच एन्जॉय करता आनी म्हाका दिसता हें जें तुमकां जर समज हेजी जाणीव जाली न्ही तुमकां आख्खी जग बरें दिसतालें आनी जेन्ना जग बरें दिसतालें न्ही तुमी लायफाची मजा घेवपाक लागतले सागर तुवें एक गोंयचें जें कावी आर्ट आसा तें भारतभर पावयलां एक अभिमान म्हणून गोंयकार म्हणून एक अभिमान दिसता आमकां सदांच तुका पळयतना की कावी आर्ट सारकिल्ले जे मातयेंतले कला आहा ती भारतभर आयज चित्रायली वता आनी ताचो एक कावी आर्ट फ्रॉम गोवा टू नॅशनली सगळे कडेन चित्रायलो ताचो थोडो अनुभव तूं सांग आयज म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता अभिमान दिसता की हांव आयज देशाक खंय तरी रिप्रेजेंट करता नॅशनलूच न्हू तर इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना हें म्हाजी सामकी स्वताची जी फिलींग म्हणटा ती भितरल्यान जेन्ना ऑलिंपिकाक वर्ल्ड कपाक जेन्ना राष्ट्रगान आमचें सुरू जाता पळय न्ही हांव सदांच चिंतप हांवूय एक दीस असो देशाक रिप्रेजेंट करता म्हाकाय राष्ट्रगीत अशें हें करपाक जाय म्हाजेरूय फाटल्यान आमचो भारत देशाचो ध्वज आसपाक जाय सो हें म्हाका आतां मेळपाक लागलें क्षण जेन्ना मन की बात येता 100 ह्या प्रोग्रामाक म्हाका प्रायम मिनिस्टराचो हो प्रोग्राम म्हाका जेन्ना ऑफिशियल आपोवणी मेळ्ळें आनी म्हाजी चित्रां ऑफिशियल मुवमेंट म्हणून उपराष्ट्रपतीक जावं सगळें डिग्नेटरीज दिली पळय न्ही तेजे पयलीं राष्ट्रगान जाल्लें आनी म्हाज्या दोळ्यांनी टक्क अशें पडटा दुकां सो आनी हांव कुसतां अशी करून कळ्ळें तुका सो म्हाका तेन्ना दिसलें सागर तूं कितें चिंत्तालो पळय न्ही आतां खरें जावपाक लागलें अशें आतां म्हाजी खूब फावटी प्रसंग आतां म्हणल्यार म्हाका जेन्ना प्लॅटफॉर्मार व्हरचे पयलीं राष्ट्रगान सुरू जाता
म्हाका आमचे गोवा गव्हर्नर आमच्या राजभवनाक म्हाका सन्मान मेळ्ळो की हांव हे टायम आयलो आतां फर्स्ट आर्टिस्ट जेचे वर्कशॉप करून घेतलो. सो तशें खूब आतां बरें बरें अशें हें जाता आनी जगाक कावी आर्ट आवडपाक लागलें, जगाक समजोवपाक लागलें कितें तरी कावी आर्ट म्हणून एक गोंयचें म्हणून. जाल्यार लोक पळयता फक्त गोंय म्हणल्यार पार्टी बीच जावं आनी बाकीचे अशें फन अशें म्हणून पळयता पळय न्ही, ती सायड आसात पूण आमी कल्चरली खूब रीच आसा ती सायड खबर नाशिल्ली. हें म्हाका चड करून केन्ना कळ्ळें जेन्ना म्हाका युनेस्कोन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मिटिंगेक आपयल्लो तेन्ना मागीर हांवें रिप्रेजेंट केलें कावी आर्टाक लागून. सो तेन्ना युनेस्कोचे ते सगळे डिग्निटरीज आवडलें आमच्या चित्रां आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आमी फुडले वावड येतले जाल्यार आमी कावी आर्ट पळोवपा येतले म्हणून गोंयांक. सो म्हाका दिसता आतां गोंयाक खातीर भांगराचो टायम आमच्या मातयेक लागून सुरू जालो. आनी हो अभिमानाची गजाल ही, कारण जेन्ना कोण म्हणटा की गोंयची कला तुका परत हांव पळोवपाक रावता म्हणून, तेन्ना खरेंच गोंयकार म्हणून म्हाज्या आंगार कांटे येता. खरें म्हटल्यार तुवें नांव खूब कमयलें आनी वर्कशॉपूय तूं खूब घेता. वर्कशॉपाचो रिस्पॉन्स खासा कावी आर्ट म्हटल्यार जायते जाणांक अजून तरी खरून थोडे मोस्टली खबर आसा पूण थोडे अशे भुरगे आसा की तांकां कावी आर्ट एक खबर ना आनी तूं वर्कशॉप घेता एक बरी गजाल. तातूंतल्यान तुका रिस्पॉन्स कसो आहा वर्कशॉपांतल्यान? कावी आर्ट जे यंग जनरेशन आसा ते कावी आर्टाक कशें एक्सेप्ट करता? पळय हांव सगळ्यांक सांगता की तुमी कशें आसता सदांच दुसरो आपल्याक ऑपॉर्च्युनिटी दितलो, आपल्याक ऑपॉर्च्युनिटी जावं खूब जाण म्हणटा पळय आपल्याक कांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळना जावं कंप्लेनी करता. सोडाक कंप्लेनी, तुमी आपल्या आपूण ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करात. हांवें केल्यो, हांवें वर्कशॉप घेतले नंतर म्हाका अशें दिसलें की खंय तरी हांव कमी पडटा. चवथीक सगळ्यांक कॉल धाडलो, तुमी डेकोरेशन म्हणलें चवथीचें कावी आर्टान करा, बाकी म्हणल्यार आकाशवी करा, बाकी म्हणल्यार आनी खंय कितें कावी आर्टान म्हणल्यार कितें म्हणल्यार जावं म्हाजे कडेन म्हागेल्याच सद्या अशें आसा की हांव कोणाकूय कावी आर्टान कितें करपाक शकता. म्हाका जग कावी आर्टान दिसता सगळें. सो ह्यो हांवें आयडी दिवपाक सुरवात केल्यो. म्हाका कसलोच भंय दिसना म्हागे आयडी कोणी चोरल्यो म्हणून. म्हाका खबर आसा देवान सागर नायक म्हळ्यार एकूच केला आनी देवान तें कसो केला की तेगेल्या आयडी लोकांनी कितक्यो चोरल्यो म्हणून सागर नायक म्हळ्यार केन्नाच भिवच्यो ना. कित्याक चोरूं जावं हें केलें म्हणून केन्नाच दुख्ख धरप ना की जावं भिवप ना. म्हाका दिसता बरें की खंय तरी कोण तरी इन्फ्लुयन्स जावन काम करता म्हणून आनी हांव अशें सगळ्यांक आयडी दिवपाक लागलो. आनी म्हाका बरें दिसता की हांव कोणाक तरी शिकयता, माध्यमां जावं बऱ्यो बऱ्यो आयडियो दिवपाचे ट्राय करता. आनी वर्कशॉपांचे आतां कितें जालां, आतां खुबशे जाण बरोवपाक लागल्या म्हाजेर, जावं इंटरव्यू घेता जावं डेजिटेशनां. गोवा एज्युकेशन बोर्डाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, तेंच्यांनी सेकेंड टर्माक आतांच्यान सुरू जातलें NEPचे न्यू हितून कावी आर्टाचें लेसनूय आसतलो, भुरग्यां कडेन पावतलें. सो हो जो जयकार आसा पळय न्ही, हो मातयेचो जाता, कावी आर्टाचो जाता, आमचो संस्कार हेजो कल्चरल आर्टाचो जाता. सो हांव जाता तितके प्रयत्न करता. फक्त वर्कशॉप न्ही जाल्यार प्रत्येक कॉमन लोक जेका बावड्याक आर्टाची उमेद आसा पूण आर्ट कांय खबर ना, त्या मनशा कडेन हांव कसो पावतलो आनी सिंपल तरेन कावी आर्ट कशें दाखोवपाक शकतलो, होच म्हाजो प्रयत्न. प्रत्येक पळोवपी मनशाक तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता? म्हागेलें इतकेंच की एक बरो मनीस म्हणून रावपाचें. आयज कशें आसता आर्टिस्ट म्हणून म्हाका खूब जाण वळखता पूण तेजे पयलीं हांव मनीसूच आशिल्लो न्ही. आतांय मनीसूच कळ्ळें, पूण तेजे पयलीं एक हांव मनीसूच आशिल्लो. सिंपल रावपाचें म्हणल्यार कशें आसा, वखलो घालता हें मोटी वखलो घालता हें म्हाका आवडटा भरपूर, कळ्ळें. आनी पूण एक भितरल्यान हांगसरल्यान जो बरो मनीस आसता पळय न्ही तें रावाक. देवान कोणाक अशें हें करूं ना, सगळ्यांक बरें काळीज दिलां. सो ते बरी काळजाची तुमी कद्र करात. हांव म्हणटा तेजो रिस्पेक्ट करात, ते फिलिंग्साचो रिस्पेक्ट करा. प्रत्येक मनीस तुमकां बरो दिसतलो, जग बरें दिसतलें, परिस्थिती बरी दिसतली. कसलीय परिस्थिती आसूं, कितेंय आसूं, जात धर्म, आतां बारीक बारीक गजाली हांव इश्यू करता. हांव म्हणटा कित्याक? सो म्हाज्या हिसपान हांव तुजे कडेन उलयतां न्ही, सवक उलयल्यार तितकोच जाता इम्पॅक्ट, मोठ्यान उलयल्यार तितको इम्पॅक्ट जाता, कळ्ळें. हांव म्हणटा बरे तरेन उलया, मोग शेअर करात. वर्ल्डान खूब प्रॉब्लम चल्लेले आसा, तुमी आनी तितून एड करूं नाका, कळ्ळें. जमीन आनी मातशी चड जातली तुमचे हेणें. हांव म्हणटा तेजे पेक्षा तुमी मोग दिया. जग भांगराचें दिसतलें, माती भांगराची दिसतली, तुमकां सगळें भांगराचें दिसतलें. सो म्हाका दिसता हें जर अशें केलें न्ही खूब बरें जातलें आनी आमचो देश फुडें वयतलो.
जितली तुजी युनीक आर्ट आसा तितली तुजी युनीक स्टायल आसा, हाच्या बद्दल तूं कितें सांग सोदता? ही स्टायल आसा पळय न्ही ती हांवें अशी मुद्दम जाणून बुजून करूं ना, पूण म्हाका आवडटा स्टायलीश रावपाक. हांव सदांच चिंत्तालो की म्हणल्यार हांव पळय स्वताक जेन्ना रेड कार्पेटीचेर बी अशें वयता पळय न्ही, नवीन टायम्साचेर अशें बज म्हणून पेपर आसता पळय न्ही, हांवें सदां हांव एक दीस असो आसतलो, म्हाका अशे लोक फॉलो करताले कळ्ळें. हे ड्रीम करपा जाय, सगळ्यांनी करपा जाय, ना जाल्यार तुमी मागीर कितें कशें आसा सद्याक सकाळी फुडें कामाक वयता सांजचो घरा कडेन येता तसलें जातलें, तशें जावपा जायना. सो हांव म्हाका जाता तितको हांव कशें आसता एक टायम म्हजे कडेन पयशेय आसना पूण जुगाडा भितर हांव कसो कितें करपाक शकता. आनी हांव स्वताक एक अशें देवाच्या रुपान पळयता, हें हांव सामकें हितूनच्यान सात्विकीतूनच्यान सांगता. हांवें स्वता भितरलो देव पळयलो. सो ही म्हाजी सगळी हेअरस्टायल हें तें आसा. म्हणजे आयज म्हाजी हेअरस्टायल एक आयडेंटिटी, लोक म्हाका अर्द चित्रकार म्हणून वळखता नाल्यार केंसां लागून वळखता. सो हांव म्हणटा हो म्हाजो मुकूट आनी ही म्हाजी आयडेंटिटी. सो म्हाका चित्रां वळखना जाल्यार म्हाका एक आयडेंटिटी लावन वळखता आनी ती जाय गरजेची. सो एक म्हाका दिसता आयज इंडियन आर्टान जर समज जर सागर नायक म्हणचें नांव घेता न्ही जाल्यार तो फॉर्म येता आनी म्हाका दिसता हो फॉर्म फ्युचर ऑफ इंडियन आर्ट. थँक्यू सागर. आनी हे आशिल्ले सागर नायक. खरें म्हटल्यार सोंपयता आसतना हांव इतलें म्हणूं शकता की जशें सागरान म्हटलें की बरें येता हांव आनी इफी फुडल्या वर्सा तुजी परत एकदां वाट पळयतले, परत एकदां इफीक तूं अशेंच चित्रां दी, अशीच ब्युटिफूल चित्रां दी. आनी थँक्यू आमकां टायम दिल्ले बद्दल. देव बरें करूं.